आयज सांग्यार IIT प्रकल्पाक जे विरोध करतात तांच्यांनी IIT जावपाच्या सुवातेर खंय पीक रोयलां तें दाखोवचें. हे आड मार्गान येवन गोंयच्या हेर भागांतल्यान तेंको घेवपाक सोदतात. गोंयची उदरगत जावपाक जाय, सांग्याचो विकास जावपाक जाय, हातूंत आपल्याक कांयच फायदो ना. ही शैक्षणीक संस्था आसा म्हूण मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. अर्डेक्सको खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार. पुर्तुगीज गेले सरकारी जमीन आसलेली, जर पुर्तुगीजांच्या पयलीं ज्यो जमीन ताच्यो ओनरशीप आशिल्ल्यो त्यो ओनरशीप बदलली ना न्ही. सो जर ती सरकारची जमीन जर ह्या लोकांक पुर्तुगीज गेले नंतर आमी पुर्तुगीजांचे वंशज आनी ती जमीन आमकां येवपाचें अशें कितें आसा ना. ते रितीन ते प्रेडिक्ट करता की जमीन सरकाराच्या नांवार लागलेली आसा ती पुर्तुगीजांची जमीन ती पुर्तुगीजांच्या वंशजांक मेळपाक जाय असो जर कॉन्सेप्ट आसा जाल्यार तांणी कोर्टान घेवन साबीत करपाक जाय की आमी पुर्तुगीजांचे वंशज आनी पुर्तुगीजान सोडून गेले नंतर ती आमचे कडेन येवपाक जाय म्हणून. पण ते ओपोज करता पळय ते शेतकार म्हणटा आमी ते रोयता आनी कितें करता अशें काल तेंच्यांनी सांगता की रोयता जाले जर जायत माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तांकां सांगलेलें आसा तुमचो दस्तऐवज बारीकशें कितें प्रूफ आसा आमी ते ऑफिसर अपॉयंट केल्ले आसा त्या ऑफिसरा कडेन सरकारान जे जबाबदारी दिल्ली आसा तांचे कडेन वचपाक जाय. ते गेले नंतर हो असो अपोज करपाचोच ना. दुसरी गजाल आसा हांगा कोर्ट आसा, कायदे आसा, कानून आसा, जायत्यो ऑथॉरिटीज आसा तुमकां न्याय दिवपा खातीर तातूंतल्यान वचपाक जाय न्ही. ते फक्त माध्यमा कडेन गेले म्हणून हे प्रश्न सुटचे ना. पूण तुमकां अशें दिसता की ते डिपार्टमेंटा कडेन वचनासतना फक्त ओपोज करता. डिपार्टमेंटा कडेन वचपाक तांचे कडेन दस्तऐवज जाय. आतां जर गेले जर जायत तुमी एक प्रेस आनी मिडिया म्हणजे इतकी तांकां एंटरटेन करता आनी फ्रंट पेजीचेर जे हें हाडटा हांव तुमकां सांगता तुमी म्हजे बरोबर यात आनी ज्या जमनीन भितर डिमार्केट केल्ले आसा जी पळय जमीन आयडेंटिफाय केल्ली आसा कळ्ळें न्ही त्या जमनीन भितर म्हाका 1 स्क्वेअर मिटरां जमनी भितर 4-5 कणसां दाखयात ते शेतकार म्हणटात कळ्ळें न्ही. हांव हें सदांच सांगत आसा हे म्हणजे दुसरे वटच्यान आड मार्गान येवन हे खंय तरी मिडियाक आनी गोंयच्या बाकीच्या इतर भागांतल्यान सपोर्ट मेळोवपा खातीर पणजे वता हें वता जाग्यार आपयात मिडियाक घेवन जाग्यार वचून दाखया न्ही तुमी ज्या जाग्याचेर आपलें प्रोडक्शन हें इतकें ती कॅपेसिटी ना. आतां ते आपूण शेतकरी म्हणपाचें सोडले आतां ते दोंगर कापतले हांगा वळ बंद जातले आनी हें जातलें ह्याचेर पावले आसा की आमकां लायट मेळपाना, उदक मेळपाना. म्हणजे आमी लायट उदक मेळना जर जाय जाल्यार आनी कितें आसा नोकरी मेळची ना हेंय आसा न्ही प्रश्न. आमकां जर ह्या गोंयची उदरगत जावपाक जाय आमी मेन स्ट्रिमान भितर येवपाक जाय. सांगे हो खूब हें आसा मागास आसा. ह्या भागां भितर म्हजो एक प्रयत्न आसा की ह्या भागां भितर जे डेव्हलपमेंट कोणीय आमदार जालो मंत्री जालो आनी 15 वर्सां करपाक शकना तो एक इन्स्टिट्यूशनान येवपाक शकता म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. ह्या हातून भितर ते खुबशे लोक म्हणटा की सुभाषाक कितलेशेच कोटी मेळटले खंयच्यान मेळटले म्हाका. आमी प्रायवेट लँड डील करिना. आमी ही शैक्षणीक सुविधा आसा ही कोणाची तरी फॅक्टरी न्ही की जिंदा लायला आनी स्टिलाचो प्रोजेक्ट व्हडलो घालता भायल्या भायर पयशे सुभाषा मेळटले म्हणून. सरकारी संस्था आसा, एज्युकेशन संस्था आसा, सरकारी जागा आसा हातून भितर देणे घेणे किंवा कसलोच डील ना. हातून भितर कितें आमचो एकच ध्यास आसा की सांगे सारको वाठार जो आसा तातूंत भितर जर विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक ग्रीन प्रोजेक्ट इन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट येता तातूंतल्यान आमचे भुरग्यांचें भवितव्य जातलें. हांगा आसा त्या लोकांक सादारण 1,500-2,000 लोकांक नोकरी मेळटल्यो हेंच आमचो ध्यास आसा. अदरवायज हांव तितके प्रमाणान नोकरी तयार करपाक शकचोय ना कारण लॉजिस्टिकली सांगे हो खूब पयसुल्लो भाग आसा आनी हांगच्यान खंयचेय कारखाने किंवा आमचे खंयच्योय ज्यो इंडस्ट्रीज येतात तातूंत भितर लॉजिकली ते फीट जायना.